नमस्कार. विश्व कोंकणी यूट्यूब वाहिनीचे समस्त वीक्षकांक आयचे कार्यक्रमाक माय अमोगाचो येवकारू आणि आंतरराष्ट्रीय स्त्री दिवसाचे शुभाशय. हांव शकुंतला आरकिणी. आयचे दिसू आमगेले महिला लोक तो कितले सशक्त आसा, कितले स्वावलंबी आसा आणि कितले स्वाभिमानी आसा म्हणलेले एक महिला कोंकणी महिला स्त्री लोकाचे अनावरण करचे खातीर आज हांगा हे लाईव्ह स्ट्रीम स्टुडिओन तो हाजर जाल्या आणि मेगेलोटू आमगेले कोंकणी स्त्री लोकाचे अनावरण करचे खातीर तिनी विभिन्न वयोमानाचे विभिन्न आर्थिक स्थितीचे बायल मनशा मेगेलोटो हांगा हाजर आसाची. तांतू 79 वर्ष प्रायेची श्रीमती गौरी आर मल्ल्या हांणी आसाची. तशीची 64 वर्ष प्रायेची श्रीमती चंद्रमती एस राव आसाची. तशीची 54 वर्ष प्रायेची श्रीमती मोहिनी प्रभू हांणी आसाची. तुमकां तेगांकय आयचे कार्यक्रमाक स्वागत करता आणि नमस्कार. आता आमगेले कार्यक्रम आरंभ करचे फुडें तुमकां सगळ्यांकय गोत आसा हे आंतरराष्ट्रीय महिला दिवस म्हणलेले हाजी मूल बी 1910 एक 17 देशाचे बायल मनशांनी ಒಟ್ಟು मेळून एक संमेलन केलेले. ताजे तेन्ना अध्यक्ष जालेली क्लारा जेटकिन म्हणलेली बायल मनीशी. तांणी त्या संमेलनांत कसं केलें म्हळ्यार बायल मनशांक मतदानाचे हक्क जावका म्हणलेले एक मंडन केलेले आणि समान कूल जावका तांकां म्हणून. त्या कालांतूची बायल मनशांक मतदाना हक्क जाय म्हणलेले एक नमने बेडीक तांणी मुखार दवरले. तेन्ना ताका पुराय ते 17 देश आसून आयिल्ले प्रतिनिधींनी पुराय तांगेले सहमत व्यक्त केले. तदनंतर 1911 तकून मार्च 8 तारीख आंतरराष्ट्रीय महिला दिवस जावका आणि बायल मनशांनी तांगेले कसले बेडी कसं तांगेले मागणी कसं असं त्या दीस तांणी प्रस्तुत कोरका म्हणलेले एक विचारूय क्लारा जेटकिन हांणी मुखार दवरलेले. तदनंतर 1975 विश्वसंस्थेन आंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मार्च 8 आचरण कोरका म्हणून ठरयले. तशी आता सगळे जागतिक मट्टारी आयचे दीस म्हळ्यार मार्च 8 महिला दीस म्हणून आचरण करतर आसाची. आज विश्व कोंकणी केंद्रांत आज आमगेली सुरवेचे सेशन हाजे नंतर राताय म्हळ्यार दीसभर आमी विंगविंगड बोलीचे कोंकणीचे विंगविंगड बोली विंगविंगड समाजाचे बायल मनशा आज हांगा येवन आंतरराष्ट्रीय महिला दिवसा दिसू आमगेले कोंकणी स्त्री कितली सशक्त आसा, कितली स्वावलंबी आसा आणि कितली स्वाभिमानी आसा म्हणलेले तुमचे मुखार तांणी प्रस्तुत करचार आसाची. आता सुरवेक हांव आमगेले सोयऱ्यांक गेले एक सानशी परिचय करता. तदनंतर आमी सीधा भासाक देवचे आसाची. श्रीमती गौरी मल्ल्या आमी गवरेका म्हणून मोगान सांगता तांकां. तांणी ख्यात बँकर आध्यात्मिक चिंतक वाग्मी आणि लेखक जावन आशिल्ले. दिवंगत श्री SR मल्ल्या एस रामचंद्र मल्ल्या हांगेल धर्मपत्नी 4 चेल्ली चेरडवाली आवसू म्हणलेले तिगेले एक होड हेग्गळीक म्हणून सांगू येता. आणि लग्ना फुडें तांणी सिंडिकेट बँकांत काम केला. लग्ना उपरांत पूर्ण प्रमाणाची गृहिणी जावन तांणी तांगेले जीवन हे केले. तशीची 50 वर्ष प्रायेरी तांणी चित्रकला शिकून काणू आता दिसा एक गणपती म्हळे म्हणके सुमार 500 गणपतील तांणी चित्र केल्यांची. तशीची तांगेल वर्णचित्र शापुरो चारकोल वॉटर कलर पैंतनी अशी विविध रितीचे चित्रकला तांणी करतर आसाची. मागीर 60 वर्स प्रायेरी तांणी कार ड्रायव्हिंग शिकून आज तुमकां पुरो आश्चर्य जावच्या पुढो पळणीरा आसूं तांगेल घरात कोण शक्तीनगराक
तांणी 79 वर्स प्रायरी स्वतः तांणी कार ड्राईव्ह करून आज आमगेल स्टुडिओ घेऊन पावल्यांची त्यावेळी सकड़ा पेशी पुढेची तांणी 10 गंटल्याक हांग येवन हाजर आसाची म्हळेले तांगेले कर्तृत्व शक्तीचे एक निदर्शन जावन आसाची मागीर 70 वर्स प्रायरी तांगेले बरवणीगा आरंभ करून 75 वर्सांतू तांणी तांगेल जीवन चरित्र अंतर्दृष्टी प्रकट केले तशीची जादू डोल हांगेल अनेक प्रकटित कृती पतील देहानंतर एकलीची स्वतंत्र जावन ती रप्ता आणि काणी कवन प्रवास कथन बरयता पत्रिकेंत प्रकट जाता सुमार 8 भास उलयता कितलीकी देशाचे प्रवास केला अखंड भारताचोय प्रवास केला पतिले उद्योगाचे वर्गी निमित्त सुमार 30 गी ताने गांव घर बदलायचो पडलेला आसा तशी गवर एकाले प्रकार शिकूक एक प्राय मिती ना त्या म्हळ्यार कोविडा वेळेरी इत्या घरा बैसून वेळ पाड कोर काम सांगून घेवन हिंदुस्थानी संगीत नवीन जावन तांणी शिकूक आरंभ केलेलो आसा तशी सशक्त स्वावलंबी स्वाभिमानी एक बायल मनीस म्हळ्यार गवर एका म्हणून आमकां प्रस्तुत करूक भारीची अभिमान दिसता आनंद दिसता परत एक वेळा आयचे कार्यक्रमात स्वागत गवर एका तशीची श्रीमती चंद्रमती एस राव हाने कन्नड आणि कोंकणी या 2 भाषेंतूय MA केला कोंकणी भाषेंतू डॉक्टर TMA पै आणि कवी वाल्मिकी 2 पुस्तक प्रकट केला ते विश्व कोंकणी केंद्रातर्फेनची प्रकट झालेलं आसा कोंकणी सांस्कृतिक संघाचे संचालक जावन मस्त वर्ष सेव दिलेलं आसा नावाधिक जवळी अंगडी शुभमंगळ म्हळ्यार चंद्रमती एस राव म्हळ्यार शुभमंगळ म्हळेल तितले एक तादात्म्य ते अंगडी ओटो तांकां म्हळ्यार तितले तांणी तितली चंदायेरी आयचे मंगळूरची हर एक बायल मनशांक तांकां जाव कदेलेल कसले कापडगी नातल्यारी तत्संबंधी कसले ताका जाव कदेलेल घेव कदेल्यारी एकैक सुरवे येवचे नाव मनांतू शुभमंगळा म्हणचे तितले शुभमंगळ वाडयलेली ते स्थापन केलेली चंद्रमती एस राव आता नवीन जावन तांणी एक देसी शॉप म्हणून सांगून आरंभ केला ते कसं म्हणून मागीर तांगेले आमी निमगोया तशीची बोशा GSB समाजाचे प्रथम जवळी उद्यमी म्हणून सांगू येता म्हणून म्हाका दिसता आणि कोणेय पण क्लेम करची फुडें ते तुकून आत्ता सांगू दिना पण म्हाका दिसता तशीची हांगेले पती तांणी फुडें कॉर्पोरेशन बँकांत काम करतालेची मागीर उद्यम रंगाक तांणी देवलेची श्री सुरेंद्र राव मागीर तांणी खारवी श्री गणपती उर्वाचे श्री गणपती देवस्थानाचे आडळित मुक्तेसर जावनूय आसाची हांगेल पूतू धर्मराज आता हांव सुका सहाय करतरस व्यारेंतू मागीर धुव धर्मश्री MBA शिकून बामूण डॉक्टर इंग्लंडांत आनी दोगय आसाची ती वय थंय उद्योग करता आसा हांकां मोगाची नात्रे आसाची तशी चंद्रमती एस राव एक यशस्वी उद्यमी जावन गृहिणी जावन आमचे मुखार आसाची तांकां परत एक वेळा ह्या कार्यक्रमाक आत्मीय स्वागत करता आनी श्रीमती मोहिनी प्रभू ती सान प्रायतकुनूची तिका म्हळ्यार गृहोद्यम म्हळ्यार भारी मोगाचे घरांत तुची हप्पळ वोडी करचे तुकडी करचे क्रिसमस आयटम्स करचे ताजी विक्रीत अशी करता आशिल्ली मागीर परत तांकां लग्न जाले तांगेले बामणू सिंडिकेट बँक आशिल्लीची शिवकुमार प्रभू म्हणून सुमार 20 वर्स तांगे दाम्पत्या उपरांत तांगेले एक अपघाता निमित्त देहांती जाले जाल्यार तांणी कांय भीना अशी पुताक इंजिनियरींग करेले पूतू सत्यजित प्रभू आता एक मेकॅनिकल इंजिनियरू तशीच MBA करून एक छान कंपनींत बेंगलोरांत काम आसा आनी तिगेली एक भयणी वगी सरली तिगेल धूव एक आपणेली धूव अशी पसून घेवन आता पण ती धूव म्हणून तिका सांगता आसा नारायणी ती वय मोहिनी प्रभू ओटो असं ती शिकता आसत असली एक भारी धैर्याची सांतकुनूची
कसले असल्या अंगा शक्ती अशी म्हणटात आहे काम कोरका स्वावलंबी जीवन कोरका म्हळेली एक विचारू सानपणातुकूनची आज थाय तिगे मना आस तसली मोहिनी प्रभू आजी आमगेले हे महिळा दिवसाची एक सोयरीणी जावन हांगास परत एक वेळा मोहिनी प्रभू तुमकां ह्या कार्यक्रमाक आत्मीय स्वागत करता. आता गवरेका आता मी उलोया कसं म्हळ्यार तुका 4 चिल्ल्यो मागशी जालेची तेन तुका बेजार जालें की कसं जालें म्हण एक सुरवें म्हाका सांग तूं. प्रत्येकल्यानी पळयलेल्यान आशीर्वाद दिवन दिवन ह्या पंचाल्लो जात गो भिवनाका म्हणचे जाल्यार कोणाले आशिर्वादान जावं कोणाले अनुग्रहान जावची न्ही ते देवान एक संख्या दिला जाताची बेजार म्हणलें ना कितें म्हळ्यार बाळान जाताना एकी दुखी बायल मनशां चेल्ल्या उणी दुखी चेल्ल्या चड दुखी म्हूण कांय ना आनी आवसूल पडटाक पळय एक चेल्ली जावं चेल्ल जावं एकची म्हूण दिसलें म्हाका. तस जावन कांय फरक म्हूण दिसनी आनी चंचंद चेडू जावं ना ते देवान दिलेलें म्हूण दिसलें म्हाका. ते चेल्ल्यांक तुवें कशें वाडयलें तूं म्हळ्यार तूं वाडयलें तूं बारी एक हळ्ळी गांवांसून आयिल्ली हेब्री सोमेश्वरा लागची तुका चड शिकवण शिकूक तुमगे कॉलेज गांवांक कॉलेज ना आशिल्लें कारकळा येवन राबून तुगेलें मॅट्रिक्युलेशन कोरका पडलें तसल एक परिस्थिती रे तुका चड शिकू जाय न्ही जाल्यार तुगे चेल्यांक तुवें मस्त लायक शिकवण दिलें ताजे बद्दल दे सांग म्हाका तुगे चेल्यो कस स्थितीर आसाची ते शिकूक तांगेली उमेदी नाही तुगेली उमेदी कसले म्हूण म्हाका एक सांग. खंडीत कित्या म्हळ्यार मिगेल 4 चेडू सन्न आशिल्ले तेन्ना एक मिगेल बामणाक हार्ट अटॅक आयलें 4 जणी बरी सन्न तेन्ना म्हाका दिसलें अरे फक्कने कसं चडून जाल्लें आमगेली एक परिस्थिती कशी जायत मिगेल आशिल्लें काम सोडून घरा बसलें पळय देखून 4 चेडू आनी मिगेल काम खंडीत कोरका तांगेल पांयार राबून स्वतंत्र जावका मिगेल चेडू म्हणलें एक म्हाका अंतर्यांत म्हणटा पळय तशी एक आशीस्वर जाली आनी चेडू बुदंत आशिल्लें शिकूंक पुरा जणांच्या लायक कोण शिकली ती जाल्यार मस्त जणांन पळय एक 4 चेल्ल्यो कसं करता ही पळोवका म्हूण एक म्हणचेच पळय तक्का आनी सकट सवाल म्हणटा पळय तशी भारी चंद कोण शिकली मिगेल चेडू. कस शिकले तांणी सांग. मालगड्डू नाव गीत म्हणून ती आमगेल्या इंडियन बँकांतू असिस्टंट जनरल मॅनेजर जावन आसा आजी आनी दोनीची दांता डॉक्टरनी तिने एक 4-5 डिग्री करून इंग्लंडा आसा तिनीचेन PhD केल्ली हांगा मंगळुरा आसा निटे युनिव्हर्सिटी शिकयता मागीर 4रीचेन MBA करूंक न्हू एक फ्रेंच बँकांतू स्टाफ पुराय हँडल करचे तें काम करताची तांगेल पांयार स्वतंत्र जावन आसत चेडू म्हणलें लेक म्हाका संतोष. आता चंद्रमती तुगेल्या हातान तू दोन्ही स्नातकोत्तर डिग्री आशिल्ली तू थोडे वर्स आरंभीक कॅनरा कॉलेजान तू लेक्चरर जावनूय काम केलेलं मनीस जाल्यार एक जवळी उद्यम स्वतंत्र जावन आरंभ कोरका म्हणलें एक विचारू तुका कशें आयलो बारी एक रिस्क म्हणून दिसन न्ही तुका ते ಸ್ವಲ್ಪ सांग. सर्व जनांक महिला दिनाचरणेचे शुभाशय. म्हाका कॅनरा कॉलेजांत कन्नड उपन्यासिकी जावन काम आशिल्लें जाल्यार म्हगेल्या मनान तो दिसता आशिल्लें हांव वेंगडाल हातमळा काम करचे बदला हांवें 4 जनांक काम दिवका 4 जनांले जिवनाक उपायक कने जेव हांव मार्गदर्शन जावका आदार जावका म्हणजे एक आश म्हगेल्या मनान तो पूड दाखोवन आशिल्ली. हांव एक सान हळ्ळी दाखोवन वयली मंगळुरा येतरी त्या व्हड समुद्रांत तो सान एक बाईंचे जळकिशी ह्या व्हड मंगळुरा येतरी अनाथ प्रज्ञेशी जाल्यार म्हगेल्या मनान तशी ते आश पळा एक 4 जणां काम दिवका करका म्हणजे त्या आशी प्रबल जावन आशिल्ली. हाका सहाय जावन म्हगेले पुरा फ्रेंड्स पुरा या शुभमंगळाचे सक्सेस जावच्याक हाजे सार्थकतानी जावच्याक पुरा मेल फ्रेंड्स
महिलाची या शुभमंगल म्हळ्यार बैल मनशाची बैल मनशा खातीरची आनी हांतू पुरा काम करतले बैल मनशाची चलयोची तशी तांकां उद्योग दिवका म्हणजे एक प्रबल लायक एक ताका आमगेल्या अंगडी नांव शुभमंगळा म्हूण दवरलेलें सर्वांक बर जावो म्हणून तशी मेगेल आशी हांव मेगेल वेंकटरमणाला सांगली देवा मेगेल करेन तूं कसं करोका म्हणून ताण करयली धैर्य दिल्ले धैर्य आमकां आमगेल्या फॅमिलीन तूं फुडें दाखोवन धैर्याची रिस्क घेवची ते घेतल्यार मात्र मुखार वचचे ते तशी आसो रिस्क पळोवया साधन करूया दैहिक श्रम मानसीक श्रम पुरा करचे आमकां ताकद आसा हांव एक कसं एक कोरका तांतू चार जन चांग जेवका म्हणचे उद्देशान सुरू केले देवान आजी ते लायक करून ताका जय कोन्न दिले एक मंगळूरांतू एक लायक नावय दिले हाका पुरा कारणीभूत मंगळूरचे आमगेले मित्र मंडळी म्हूण सांगयत पुरा फ्रेंड्सान ಒಟ್ಟು कोन प्रति एकला न्ही शुभमंगल म्हळ्यार तांगेली अंगडशी चंद्रमथक म्हळ्यार तांगेलीशी तशी म्हाकाय तशी मंगळूरची पुरा जणां सहकारा निमित्ती आजी शुभमंगळा एक स्ವಂತ जावन रबला ताजे पुरा श्रेयस मंगळूरचे सर्व जनांक हाक बामणाल सपोर्ट कशें आशिल्लें घरांत एक सपोर्ट ना अशी केन्नाय बायल मनशाक कसले काम करूंक चिक्के कश्ट जाता तांकां मन नाशिल्लें अंगडी कोरका फुडें दाखोवन तांगेलें आशिल्लें जाल्यार म्हाका एक वाडीक गेले तशीच म्हाका एक आशा आशिल्ली मेगेल उद्योग अशी चड जावन आशी साहित्यांत हांव फुडें दाखोवन रेडियोकांनी बरयत आशिल्ली काणी बरयत आशिल्ली पेपरांतनी तशी म्हाका साहित्य अभिरुची चड तशी हांव उपन्यासकी जाल्ली नंतर ह्या एक आशी हें जेतना खंडीत नाका म्हळाली ती जाल्यार घरांत आमगेले आशी केन्ना चड बल जावन आसता आमकां विश्वास आसता तेन्ना आमकां जय जाता तशी आमकां म्हाका मेगेल वयर विश्वास आशिल्लो हें काम करता म्हणून तशीच जनाकय आमगेले वयर विश्वास आशिल्लो आमी लायक कोन्न करता ती म्हणून त्या निमित्ती सगळे हे पुरा विश्वास प्रीती ताजे वयरीची शुभमंगल रबला म्हूण येता आतां बामूण कसो म्हणटा तांकां आतां खुशी जाता म्हण सहकार दिला तांणी वय 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 मोहिनी तुवें सांत कोनूची एक स्वावलंबी एक स्वप्न पळयलेलें मनीस तुगेले सानपणेची काणी तूं म्हाका सांगिल्ली आयकताना म्हाका म्हळ्यार फुडें तुगेला पूर्वभावी जावन उलयतना सांत कोनू तूं अशी घरांत कसले कोर्ण पळय हे करचे ते विक्रीत करचे असले मागीर कामां वचूका म्हणलेलें एक हे पुरो तुका कशी मना आयले सांत करून म्हळ्यार घरकड मस्त कश्ट आशिल्ले तशी म्हाका आमी म्हळ्यार 5 चेडू मेघालण्ण मलगडो सिद्धापुर वास्ते भट म्हणून तो पाठशालेचे आमकालो म्हाका मिगेले बाप्पा तांणी आपणले तशी तांगे तेनी कश्ट काण तांगे ते खाणा न्ही वेर तेज कोरून जत तरी म्हाका तांणी 7 क्लास जाले कुडले पुरा न्ही चेल्ल्यान शिकिले आनी तूं शिकिल पुरा म्हळेलेची त्या टायमार म्हाका शिक्षा मस्त आशी मागीर मिगेलें एक लेटर बरयलें आनी हांव गांवां येता म्हाका कशी तरी येवन तुमी आपण व्हरका म्हणून ताणें गांव आपण हाडलें मिगेलें मागीर पळय गो तुका जाल्यार हांव तो शिकतास तुका कसले शिक्षा हांव हें करता म्हणून म्हळेलो तितले भितर उडपान तूं मिगेले अण्णा भयणीले नंदेल पूत आशिल्लो तो म्हळेलो ती शिकता जाल्यार आमगे ते येवो म्हणलो 8th 9th 10th हांव उडपा रब्बून शिकली तांगे ते रब्बून 10th जावन मागीर 10th तरी तांणी तशी म्हळें नायट कॉलेज वच जाल्यार राब म्हणून नायट कॉलेज वच म्हळ्यार म्हाका भंय म्हळ्यार रोड भितर वाटा पूर्ण प्रज्ञा कॉलेज वच आशिल्लें ताका हांव शिकना आनी घरा येता म्हणून घरा येयली घरा येवच भितर म्हाका हांगा कोड्यालान तूं मुणकूर माधवराव प्रबुल भाव तांणी फॅक्टरी काम दिता यो म्हळेलीची तस तांगेले फॅक्टरी काम करून घरा काम करून तांगेले घर कडेन आशिल्ली तशी म्हाका तांगे तांणी रजेरी गांव वचचें तेन्ना म्हाका फॅक्टरी पळोवन घरांत कामाच्या पुरा स्टाफार रांदता पाणी करून थंय रब्बिली मागीर फ्री आशिल्ल्या टायमार ओडीनी करची ओडी करतरी तांणी तांगेल्या फॅमिलीच्यान ಸ್ವಲ್ಪ व्हरून तांणी म्हाका दूड दिवचें सुरू केलें दुडते म्हाका एक आश जाली हांव अशी बरा केल्ले रे व्यार करीत मुखार सावन म्हागेलें जिवन जत्त न्हय म्हणून ते एक मनान धरलें मागीर तेन्ना वयरा बॅग पुरो आशिल्लें ते वयरा बॅग करचें फॅक्टरीच्यान पुरो फॅक्टरीच घेत आशिल्ली तांगेले हे आसता म्हणटा बोनस तांकां बोनस येताना म्हाका एक खुशी म्हयन्या म्हयने सर्ती हेंका बॅग मालत करडू आनी एकली सांगलो म्हाका तशी त्या जेन्ना हें करून
तसे ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡು उठकोन तसे अंदरचे तसे मग एक व्यार करची म्हणाल मन आयले मागीर ಸ್ವಲ್ಪ टाइम मारी वर्डेक जाल्ली वर्डेक जावन येताना मिगेल बामणू सनाक अटेंडर जावन तांणी म्हळेली चिपळा म्हाका मस्त कसले ओड येना सना मट्टाचे आमगेले तू घर सुदारसून व्हरची तू हें करका जायत म्हाका उद्योग करची तसले कॅपॅसिटी आसा हांव करता मात्र सपोर्ट दिवका म्हूण म्हळें जायत म्हळेलीची तशें हांव वर्डेक जावन आयले कुडले हप्पळू ओडी ते स्टार्ट केले फस्ट ते करून ते जाल कुडले पावसाडी स्टार्ट जाताना अंगडीचे मम्मा निमगेले उमेश नायक म्हणून मम्मा आत वैशाख जाला आनी हांव म्हाका पावसाडी कसं करचें म्हणून आतां हेच्यान चोर जाल्या तू कसं हेच्यान करता तू तुकडी जावं करीस थोडे थोडे करून हाडी पळय लायक जाल्यार आमी घेताची म्हणून कसं की देवाल दयेन हांव केलें हांव कसं केल्ले लायकाची म्हाका खंयच्याकाची उणेपणी पुरो लायक जाता गेले ते करून दिले तेगेले फस्ट 2 kg 4 kg 6 kg 10 kg जाली 10 kg नंतर करताना म्हाका चिकेची एकले करूंक जायना म्हणून कामाचे दवरले कामाचे दवरून वारांना 30 kg 40 kg अशी स्टार्ट करून लायक हें करून मागीर बामणाक एक हें जालें म्हळ्यार माव येना कांय ना जशें तेन्ना तद नंतर ते करून हांव हें वयर आयली तेन्ना हांव म्हणलें आनी कसं जालें ಸ್ವಲ್ಪ टायम मारी नोव्हेंबर डिसेंबर म्हणटाना क्रिसमस व्यार तेन्ना म्हणलें कसं करया आमी क्रिसमस व्यारा मागीर येता तुगेलागे ताजे मध्ये गवरका तू 50 वर्स म्हणतना चित्रकला शिकली म्हणून आमकां कळलें या 50 वर्स म्हणटन तुका कशी ती एक उमेद येयली फुडें मन आशिल्ली की न्हय तुगे चेडूवांच्यो शिकून तांकां पळोवन की कशी मिगेल चेडूवां हांगा मंगळूरा येतरी बीजीएम फायन आर्ट्स म्हणून ताका जॉयन जाली तांणी करताना पळयलें मागीर 2-3 एग्जिबिशन पळयलां हांवें ह्या म्हाका करुया नवे म्हाका येता बा हांव कोरका आनी मिगेल संवसाराचे चिक्की मिगेलें हें पुरा उणी जालें म्हाका चेडवां पुराय लग्न जाल्लें मागीर संवसारा मस्त काम म्हणलें ना टायम आसा म्हणून हांवें एक 10 म्हयने बरी बीजीएम स्कुलाक गेल्ली आनी शिकलें हांव ताजे फुडें मैसूरचे एक इनामती म्हणलेले मास्टराले शिकिल्लें हांव ताजे नंतर हांगा मंगळूरा आयलें ಸ್ವಲ್ಪ पेद्दर मिगेल दोगूर बीण जाल्ली बाळान तिरसूर जाल्लो राबली मिगेल ड्रॉइंग पेंटींग पुरा ताजे नंतर पास मेजितल्याक बैसून करू सुरू केलो प्रारंभ केलो जायना म्हणलेलें नंची ना मनुष्याक पळय एक साधन कोर का म्हणलेलें एक मन आसूचें मुख्य हांव करता म्हणून दिसल्यार त्या वाट्यान वचका न्हय आमी करता म्हणून तर राबच्यानच प्रयत्न करका आनी कशें म्हळ्यार एक ड्रॉइंग म्हळ्यार आमगेल समाधान करची जाय कोणेय सांगून पळय हो लाय जालां अशी तशी म्हणची की ना म्हाका चन्नालां हांव केलें हांव करता हें म्हणलेलें एक मना भितर साधना म्हणटा पळय तें आसता मालमामालो प्रोत्साह कशें आशिल्लो का मालमामाक भरती प्रीत आशिल्लें मालमामाले गुरू म्हळ्यार भरती पुस्तकां आसता गेली ओशो एक लायफ सायज कोरका म्हणून एक 5.5 फिटाचें केल्लें हांवें इतली व्हड मालमामा भारी खुशी भारी प्रीत जाली तशींच मिगेल भयणी तांकां एक रेस्टॉरंट ओपन करता एक व्हड पेंटींग जाय म्हणून तांकांय तशींच 3 व्हड 6 फीट तशी करून दिल्लें हांवें चन्नालां पळयलें पुराय लाय जालां म्हणटाची तशी मागीर ते चित्रकला तू शिकतरी तुका मना एक मेळ्ळेलें समाधान ताजे बद्दल एक सांग कशें म्हळ्यार कोणेय केल्लें आसा पळय पळोवन आमी संतोष भोगताना म्हाका जाता हें करूंक इत्या करनी हांवें म्हळ्यार फायनान्शियल मस्त खर्चो आसला बरें न्ही एका दोनूय करया भरती करता म्हूण ना कोरये न्हू तें एक समाधान आसा पळय आमकां मना येवचें अवर्णनीय म्हणटात तशी अवर्णनीय आनी आसो देवान इतली करेल न्हू मिगेल आतां मिगेल एक आश पूर्ण जाली पळय म्हणलें एक भावना येता आता मी महिला दीस म्हणली तक्षण चढावत जनानात उल्लोचे सबलीकरण म्हळ्यार आर्थिक जावन बायल मनशाल सबलीकरणा बद्दलच उलयतात जाल्यार हे विचारूय उलोवंक जाता कितलीगी बायल मनशां तांगे भितर आश आसता आमी ते जावका हे जावका हांव एक व्हडली कलाकार जावका नातल्यार आनी कसगी एक नटी जावका कसले ते आमच्यान करूंक साध्य जावचे आनी आमी ते साध्य कोण दाखोवचे ते वय एक
स्त्री सबलीकरणाची एक अद्भुत उदाहरण म्हणून हांव लेखता. आतां चंद्रमती तू बरयला विश्व कोंकणी केंद्रा कतिरीची डॉक्टर TMA पै आनी कवी वाल्मिकी वैरी पुस्तक बरयलें आनी तू मस्त कहाणी बरयलेली मनीस. आकाशवाणीन तुवें आमी मस्त बडा कवन वाचन गी नातल्यार भाशण हाका ताका मागीर एक मातृसंगमा म्हणून एक व्हड एक स्मरण संचिके संपादकी जावन उपरा काम केला. जाल्यार हे जवळी उद्यम इतले व्हड रितीर वाडटरी तुगे साहित्य अभिरुची कशी जाली? आस साहित्य अभिरुची आजिकय आस. आजिकय हांव भाशण वता धार्मिक प्रवचनची चड करता. म्हगेले साहित्यान तू आजिकय मनान तू बरोवचे ताजे अभिरुच आसा. वाजूच्या तुका टाइम मेळता तुवें? वाजिता वाजूचे काही टाइम आसा. चड जावन एक हास्य लेखन तसल आनी पुरा प्रवास लेखन तसल पुरा म्हाका मस्त अभिरुची. तशी वचन पुरा विशेष जावन हांव बरयताय आत्ताय बरयता. ओके. हांव हाजी फुडें कोण अशी उलयतना आयकलें तू जेवढी खरेदी खातीर दिग दिग हाजे रैल प्रयाण करचे समयारी तुगेले वाचनाचे हे पुराय तांतू पुरयसिता म्हणून आतां ही तशी आसा गी? आतां आमी चिकेची प्रवास वचची उड जेवळी खातीर केलो म्हणल्यार त्या आमी आरंभ करतना इतले सौकर्यानी नाशिल्ले. आतां तांचे लुमसाचे ह्याकडे येता ती प्रति एकली येता ती आनी ऑनलायन युट्यूबर हांतू पुरा व्हिडिओ हांतू दाखयता ती. तशें आमी सिलेक्ट करच्याक सुलभ जाता. फुडें मीच वचका आशिल्लें आतां अप्रूप चिके जाल्यार त्या रैलार वचतना त्या एक दीर्घ अवधी मेळटा बरोवचें. ह्या दोन्ही बूक हांव तेन्नाचे रैलारीच बसून बरयल्या TMA पै आनी वाल्मिकी. तशी काणी सनसन काणी म्हगेले आत्माक संतोष दिवची तशी सनसन विशय नवीन कसं असल्यार हांव बरयता. घरान तुजेल्यार म्हगेले एक टायम म्हण आसा म्हाका त्या टायमार हांव म्हाका कसं बरोवका जाल्यार हांव खंडीत बरयता. आतां मोहिनी तुवें क्रिसमसाक खाणाला घेवन राबयलेले थंयसून सांगात. हांव क्रिसमस वेअर स्टार्ट केले तुकडे जोटू एक स्टार्ट केले नोव्हेंबर डिसेंबर म्हणतना कसं की मिगेल बामण म्हणते एक आयटम करूया कशात पळया म्हणलं. कसं आयटम ते? खिडी गोळी कुकीस नेवरी तबला उंडो रईस लाडू पांचभोग त्यावेळी तशी फर्स्ट वर्स तोडतोडी केले तशी दोन्ही वर्स ಸ್ವಲ್ಪ चड तशी ऑर्डर येवचे सुरू झाले. तशी त्या वेळान तो लायक हें करून मिगेल पुत्ता कॉलेज फीज मिगेल ते क्रिसमस वेअराक तंतूची 2 महिने कष्ट काडका मात्र नोव्हेंबर डिसेंबर फुल डिसेंबर फर्स्ट वीक ते आम्ही अंगडी घालका ते हांव लास्ट मागेल 9 वर्स म्हणटाना म्हाका एक तेलड मिस्टेक आयलो. त्या मिस्टेक येवन पुरा हें जालें वेअर वेस्ट जालें म्हळ्यार हांव ते खावन पळोवचें नाशिल्लें म्हळ्यार क्रिसमसाचे कारण म्हणून म्हाका ते तशी करसूच मात्र ताका आयटी हांवें घालचें आनी कशें केलें तेन्ना हें म्हणचें म्हाका पेटोवचें हांव कणाले ಒಂದು कणे कामा जन दवरलेले 7 जन बायल मनशी 3 जन दादल मनशी दवरन हांव ते क्रिसमस वेअर 1 महिने 2 महिने कामा जन दवरचें. ते मागीर लास्ट एकल्यान काडटना ताळें हें जालें म्हणून ते अंगडीच्या फोन आयलो कसो जाल्लो हे पंता वेअर तुगे लास्ट इयराचें म्हणून ते म्हाका मात्ते एक नमुने शॉक शी जाल्ले म्हळ्यार इतले स्टॉक केलो हांव 4 kg 4 क्विंटल किडी 4 क्विंटल गोळी म्हणटा साधारण मागीर कसं करचें मात्ते टेन्शन जाल्लें कोणाला फोन आयल्यार एक नमुने कसले नक्षी चरडो मारचे वच्चे शीत काडून उडोवचे टेन्शन शी मागीर फोन आयलो की एक नमुने भंयशी मागीर मिगेल बामणान फोन करून तांकां म्हणलें तुमी कसले चिती गेले फोन करता नाका आमकां एक मिस्टेक आयलो डब्बो ताजे तशें पुरा जाला तशें जावन तुमी सेल करची नाका ते तशी तुमी डस्टबिनाची घालाची म्हणून म्हाका डॉक्टराले व्हरून मिगेलें हें केलें. मागीर तांणी ते कुकीस म्हूण एक फूल करताची लास्ट मुमेंट ते आनीक एक 15 दीस आसता तें पुणी करवची म्हूण म्हणलें ना ती खंयचे परिस्थितीर ना तशें जावन आमी हांगा रबयताची म्हणून त्या वेळार तांकां रबयलें. तांतूल्यान तूं कशी मेर भायर आयली?
ते एक तुका मानसिक आघात तुका ते म्हाका मिगेल बामणान तांणी म्हळ्यार म्हाका लोन काडचे प्रतिबंध म्हळ्यार कामाच्या दिवकान वय वार सांभाळ दिवं तेन्ना तांणी म्हाका प्रतिबंध क्रिसमस टायमार बँकातून 25 की 30,000 लोन काडून दिवचे सांभाळ दिवच्याक हे तागेले बंदरा तुकून हाडलेले सामान मिगेल व्यार जातरी फेब्रुवारी म्हणटा तांगेले दुड्ಡು पुरो दिन म्हळ्यार क्रिसमस व्याराचे आमकां मेळचेची जानेवारी एंडेक फेब्रुवारी फर्स्ट वीक पुरो दुड्ಡು मेळटशिल्ले ते पुरो बंदरा दिवचे लोनाचे लोन बँक भरचे मागीर कामाच्या दिवन व्हरलेले दुड्ಡು हांव मिगेल चल्लेले फीज भरतशिल्ली तशी मिगेले चल्लेले एज्युकेशन एक तशी हे करतशी मागीर तें जातरी म्हाका टेंशन व्यारान तशें जालें आनी हांव मुखारसून कसं करचें म्हळ्यार लेखची हें जालें तांतून एक दीस अशी भायर येताना अशी मिगेल फ्रेंड्स सर्कल काही वच्चे मात ती घरा बसची जायना तशी जावन एकले ते वताना ती उबट करता आशिल्ली जास्त अशी पळयलें कशें करचें म्हणून अशें करचें म्हणून सांगलें तिणें सांग तशें हांव येवन एक दीस एक 2-3 पंत केले एक 2 पंत वायट जाले उडयले मागीर एक हेल्प आपयली तिका ती म्हणली तूं तुकडे हें उबट्टी नाका तुका तूं ह्या नमुने माती उनकोन घेता म्हाका नाका दिसता कोर नाका म्हणलें ना हांव तें करता म्हळ्यार म्हाका एक मुखारसून एक व्यार जेवका हें गेल्ले क्रिसमसाचे म्हणून तांतू ते उबटेच करून आतां हांव तांतूची मध्य कोणे कसं सांगले पळय 10 जणाले जेवणाची करून दिवची खाणाची करून दिवची ते पुरो करून दिता कोणे फोन करून एक हॉटेलाच्यान पानपळांनी पुरो करता आशिल्ली पानपळ 100-150 पानपळ करता आशिल्ली तशी हे सनसन कॅन्टीन पुरो दिवच्याक तशी ते पुरो जाले नंतर आतां उबटे व्यारू उबेटर आतां ಸ್ವಲ್ಪ उणी केला म्हळ्यार मिगेल पूत आतां लायक कामार आसा आज सांगता नाका मा तूं कोर नाका म्हणून सांगता आसा जाल्यार आतां म्हाका आरोग्य आसता करता देवा मागीर ओडना तुवें न्हू मागीर पळोवका म्हाका आतां म्हाका कितलो टायम आसा तितलो टायम करता चेडवाक एक लायक शिकोवका म्हण आसा तशी तिका एक लायक शिकोवन मिगेल मागीर पळोवका आतां कितलो टायम जाता कोण कसं सांगता करून दिवचें देवान कसं की गोड काम लायक विद्या दिला म्हळ्यार कोण खावत तसाले दीस काडचे तसाले पळय स्वावलंबी जावन जीवन कोरका म्हळेले एकच तुगेले कोणाला काही देही म्हणून हात उदार करना आणि विद्या दिला देवान आणि मन दिला कोणाला वचून चंद कोण उल्लसून घेणे तांकां हें जावन कोण हां जायते कसं आपूण हे करताच तशी आता गवरेका तू 60 वर्ष म्हणतना ड्रायव्हिंग शिकली कार सोडू शिकली पुराय हे एक अनिवार्यतेन गी नाही तू शिकू का म्हणेल उमेदीन गी कशी म्हाका अनिवार्य जालें मिगील बामणाक कांय नच जालें तेन्ना रातोरात्री सकट आस्पत्री व्हरूंक वेहिकल आसता ड्रायव्हिंग येना हांकां व्हरचें कशें आस्पत्रेक म्हणलें एक अनिवार्य इतलें दुख्ख जाता तेन्ना म्हणले खातीर हांव एक हटान मागीर शिकलें हांव ते मागीर शिकताना पळय जालें तितले वगी शिक्का म्हणून एक दीस दोळ्या डॉक्टराला गेल्ली वतान बामणान ड्रायव्ह केल्लें वापस येताना दोळ सोड जायना हांकां कार थंयची ऑटोर घरा येवचें पडलें त्या दीस हांव खंडीत लेखलें हें जावचें न्ही आनीक हांवेंच खंडीत ड्रायव्हिंग शिक्का म्हणलें एक छल आयलें देवा दयेन पळय शिकूंक जालें म्हाका म्हळ्यार मन आनी एक हट असल्यार कसलेय शिकून काडयता म्हण तुवें खंयचेय मनशाक एक ते आमकां मना येवका आनी आपण करीन म्हणलें एक ते धैर्य पळय खंडीत तुका म्हळ्यार तूं आतां हळ्ळी वाडडिली आतां हांगा जाल्यार चिलयो सायकल मारताची नातल्यार रोड सेन्स म्हळ्यार पुरो आसता तांकां तुका तसो रोड सेन्स आनी पुराय आशिल्लो म्हळ्यार कशी साइड दिवका कसं खोरका येते पळय कसं नाही गोत ना आशिल्लें म्हाका कांय गोत ना सुरवेर ड्रायव्हर आशिल्ले बँकांतूं म्हाका बसचें मागीर बामून कार सोडता हांव बसीन उतरची कडेर उपाय ना जाली कुडली पळय आपणे अशी आयली ते येता आमी प्रयत्न कोरका प्रयत्न पळय ते म्हणटा पळय सादी सिदे सबलनुंगಬಹುದು म्हणून तशी प्रयत्नपूर्वक जावन पळय इतले ताका एक प्राय म्हणलें ना मनशाक शिक्का म्हणलें एक मन आयलवें खंडीत शिकून काडू जाता कोणूय शिकयता मागीर एक धैर्य जावका मनांत ते कन्नडान म्हणटा ती केट्ट धैर्य एक काम तशी म्हाका एक केट्ट धैर्य आयलें ताद नंतर पळय चंदकोर सोडू शिकले कार सोड ओके आता चंद्रमती
तुगेले जेवळी उद्यम आरंभ केले तक्षण मस्त बायल मनशे म्हळ्यार चिलियांक तू उद्योग दिलो ते एक हाजी संदर्भा विषयी सांगतो ते चिलियान काम करतना तुका कशें दिसताले आणि तांकां तुवें तांणी एक स्वावलंबी जाव का म्हळेल विचार तांगे मध्ये तू भरताली की कशी कसले म्हणून सांग हांव चलयांक काम दिवका म्हणून शुभमंगळ आरंभ केलेले वय आनी आमी चलयांक कशें म्हळ्यार आमगेले चेडूशे पळयतली तांणी आमकां एक नमून वय अम्मा अशी एक नमून मोग करतली ती वय तशी आमकां आमगेले वारांत त्यावे एक प्रीती विश्वास मस्त मुख्य तांणी आमी कितली तांकां प्रीती केल्या तांणी तशींची त्या वारांत दाखयतली ती तशें जेवन आमगेले आंगडी आयिल्ली पुरा जाण शुभमंगळांत एक प्रीतीची स्वागत असता हसनमुख असता कितली एक जाय जाल्यार आमी 100 कापड दाखयता ती तांकां सुरवेकच हांव मनांत बोर नासता 50 रुपयाची घेतल्यार एकाची 5000 घेतल्यार एक तितले एकू लेका प्रीती दाखोवका कोणी आतां पळोवन ना म्हूण सोडून गेल्यार बेजार करूं नज तशी तांगेले मनांत हांव चांग पुरा बोर नासता व्यार करचे लक्षण पुरा तांकां तशें निमित्त आमगेले व्यारांत तांगेल प्रीती मस्त इम्पॉर्टंट जावन आसा तशी हांव तांकां आमगेल घरांत कशें कारण जाल्यार सण परब जाल्यार तांणी आमगेल घरांत जेवण तांकां आनी वर्सा तांकां पुरा आमी कशी करता की तांकां तशींची उडुगे तोडगे पुरा दिवच्यांनी आसा आमगेले चेडू अशी पुरा आमगेले देसींतूय तशींची पूरा जण एक नमुना बारी विश्वासरी सगळे अंगड तांगेल वयर सोडून गेल्यार आमकां कसं टेन्शन जेवची तशी ना मस्त प्रितीचे चलयो तशी तांकां काम दिलेल्या आमकां एक नमुना मस्त अभिमानूय जाता प्रीती आसा तुगेली हे शुभमंगळ आरंभ करून सुमार एक 20 वर्ष जाले म्हणटाना तुगेले ते सुरवे तू काम दिल्लेले चेली उपरांत लग्न जावन वचून आसतले ಕೆಲವು ಜನ ಪುರ ವರ್ಡಿ ಕೋರ್ನೂ ದಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮಿ ವರ್ಡಿ ಕೋರ್ನಿಲ್ಲ आमकां कशें म्हळ्यार आमगेले तांणी चेडू म्हण केलें तांकां वर्डी करचे तांगेले चेडू आमगेले एज्युकेशन तांकां हुशार ना जाल्यार तांगेले आरोग्य इवन पयर कोरोना येताना पूर जनाक आमी फुल पे केला रज दिला तांकां प्रिती रिची तशी शुभमंगळा स्टाफ म्हळ्यार एक नमुने आमगेले चेडू मोहिनी तुगेली एक भयणी वग्गी गेल्ली तिगेल धुवेक तू धुवशी पोसतस तुगेले जीवन कश्टाचे आशिल्ले तांतूय एक चेलये चेडा हाण तू पोसतस आजी मागशी तुगेले एक मानसीक हे सांग तू कशी त्या चेडा तू तुगेले चेडू म्हूण तू स्वीकार केले ताका तू मोग दिले ताजे विशयी सांग म्हळ्यार मिगेले भयणी ऑर्डी तर चिके टेन्शन सी जालते तिका हे तांगेल चिके तिका हे जावनु म्हळ्यार आमगेल म्हणके तिका बायलची तितले मन घेव तितले नाशिल्ले तिचे पाप आशिल्ले तशी मागीर ती केन्नाय हुशार नासली तेन्ना सांगचे मिगेल चेडा तुमी पळयता न्हू म्हूण केन्ना म्हणटा आशिल्ली ती हुशार नासले मागीर चेडो न्हू चेल्ले चेडो आनी बापूसय समना आशिल्लो तशें आमी तिका तिगेला अम्मा तांणी सम पळयनी आनी हिक्क पळयतली म्हळेले एका जरी हांव हाडलें म्हाका कशी एक चेल्ले वट्टू म्हाका एक चेल्ली जाल्ली न्हू म्हणून हाडलेलें आमी म्हळ्यार मिगेल भयणी ती चेडो जेतना ती हुशार नाशिल्ली तशें न्हू म्हाका ते एक चेडा हाडका पळोवपाचें आमगेल म्हणके कितले वर्स म्हणटना हाडली तुका ती 5 वर्स कळवला मागीर 5 वर्सारी तिका हांगा हाडलें हांवें ती गेले तक्षण हाडला तिका हंगा स्कूला घाल तिका ती आतां 2nd इयर डिग्री शिकचे हुशार आसा आनी तिगेले कसले कश्ट ना मागीर म्हाका तिका एक पडटा कसले कोण घाले जालें देवा दयेन शिकता म्हाका आतां हे काम म्हाका हेल्प करती आज ते करे मवे बटाट्या फळ आज कर जाल्यार करया रेजस म्हाका करया मवे ती इंट्रस्ट दिता तशी करचे तशी तिगेले एक सपोर्ट आनी हांव तिका कसं म्हणल्यार तुला एक शिक्का देवा आनी कष्ट आयल्यार पळय भिवचे नज आतां कसं आयल्यार मुखार सुनू शिकून कष्ट आयले म्हळ्यार कुठले भिवन वचचे नज आतां हांव कशें करता पळय तशें तुमकां एक एज्युकेशन आसता मुखार वचका लायक जावन वयर येवका म्हूण परत सांगचे तशी तिका एक खुशी गवरेका तुका साधारण 70 वर्स म्हणटना तुगेलो बरवणीक सूर केलेली गी फुडें बरयत आशिल्ली तूं फुडें बरयत आशिल्लें जाल्यार भायर कोणाकय सांगची ना हांवें जितल्या बरोवन एका पटान दवरत आशिल्ली जाल्यार मागीर म्हाका एक दीस दिसलें इत्या बरोवचें नज म्हणून कडेन म्हगेले जावय आसा तो तशींची बरें 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 म्हणून इंग्लंडा जावय
तागेले एक हें म्हणटा पळय उमेद म्हणटा पळय वय ताजे निमित्त हांवें बरोच सूर केल्लें जाल्लें गड भितर जालें तें मागीर मुगेल चेडवांनी हांव केन्नाय सांगचें सर मुगेल सಣ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ದೊಡ್ಡದಾಗಿಸಿದ ಮಕ್ಕಳು ಮುಗೇಲ್ चेडवांनी मुगेले प्रयत्न ऑड कोरंगेनु चंद एक बुक भायर हाडलें पळय ते बुके कोळा अंतर्दृष्टी म्हणून तुगेले वय अंतर्दृष्टी म्हणून वय वय जीवन चरित्र जीवन चरित्र मुगेली वय अंतर्दृष्टी म्हणून वय आणि तशी हांवें वय आमचे कोंकणीन एक सुधामुर्तीले एक बुक ट्रान्सलेट केलें सान काणयो ते मॅजिक ड्रम म्हणून इंग्लिशान आशिल्लें हांवें जादू धोल म्हणून कोंकणीन केलें ते आमगेले अकॅडमीन पब्लिश केलें कोंकणी अकॅडमीन वय तस जावन 2 बुक मुगेली पब्लिश जालीं ती आनी बरी ती पुराय पळय बरयलें आस मागीर जाय की नाका की चेडू जाय जाल्यार करून ती म्हणलें लेख तदनंतर हांव कसं केलें म्हणलें मुगेलें राबा तुगेली अंतर्दृष्टी बिडुगडे वळारी तुगेल चली आनी इतले चंद कोणतो कार्यक्रम आयोजन केला ताजे बद्दल ते सांग डान्स काय केली काय पद म्हणले म्हाका मात्र येवच्या जाय तेच म्हाका एक ड्युटी आशिल्ली तुका न्हू ताजे विशय दो सांग अंतर्दृष्टी विशय कसं म्हळ्यार आमगे ते वार्डिकनी सकट जाले नंतर एक कांय सामाजिक कार्यक्रम करूं जाय न्ही तेन्ना मुगेले चेडवांक पुरे पळय तत्तावळ कार्यक्रम करून जण आपोवन तांकां एक जेवण घालचें तांगेले अशी पुरे एक भारी मोग चेडवांक म्हणल्यार तिरे एक कार्यक्रम दवरलो तांणी तांगेलेच एक मट्टार पळय तांगेले रितीर एक कार्यक्रमा पद्य बरोवन मुगेले नात्रांनी एकल्यान भरतनाट्य केल्लें एकल्यान गिटार वाजिल्लें एकल्यान डान्स केल्लें तशी पुराय पद्य बांदून लायव्ह प्रोग्राम केलो तांचेतल्याक सो चंद जाल्लें त्या म्हळ्यार एक बायल मनशीपणा म्हणलें एक संभ्रम येवची एक विशय तो म्हळ्यार आतां आमगेले जीएसबी समाजांत कसं म्हळ्यार एक चेली चेडूं जाल्ली म्हळी तशें एक मात्यान ते कणकणशी अयो आनीक वार्डी कोरका हिक दिवची भांगर ಒಟ್ಟು कोरका हिगेल ध्यान ध्यान म्हणत ना जाल्यार अनेक रुपारी वज्रा कुडकाण जोडगी रुप्या संदूक गी असले मात्यांत घुंचे शिवाय बाकी एक ते तिगेल एक जनन म्हळेल एक संभ्रम येवचे विशय म्हळेल आमकां नाचिना तशें आसतना तूं 4 चिलयां विशय एक संभ्रमान ते एक तूं तांकां वाडयलें तांणी तशीची अवसुली क्रियाशक्ती कसल कर्तृत्व शक्ती आशिल्ली जगाक दाखोवका म्हणलेल रितीर तांणी संभ्रमेलेची एक नमने भाग्य म्हणून दिसना हांव तुका बदलचे बा देवाला अनुग्रह म्हणटा पळय देवान अनुग्रह कोरका आनी त्या वेळाक मुगेले 4 चिल्यो तांगेल बामण तांगेल चेडूं सकुटुंब सपरिवार म्हणटा पळय तशें पुरो जणांनी ಒಟ್ಟು जावन एक संभ्रमा कार्यक्रम केल्लो आनी जाय जाल्यार ಸ್ವಲ್ಪ जण आपोवन जेवणांनी घाल्लें हे एक व्हड दिवस मुगेल जिवनांत तशी मागीर कोंकणी अकॅडमी तुकून एक बुक रिलीज जाता नाय पळय कसलो एक संभ्रम असो अकॅडमीन मुगेल एक बुक पब्लिश केलें नवें म्हणल्यार तो एक आनंद जालो म्हाका जावन तशी मागीर हांव लेखलें आनी बरोच की नान बरयता आसा ಸ್ವಲ್ಪ ड्रॉइंगा ते कडेन आमगे ते कार्यक्रम जाले तेन्ना एक विशेष कसांनी कोरया म्हूण दिसलें एक 30 पेंटिंग करून एक्झिबीट केलें हांवें गणपत्योची 30 तेन्ना मुगेल चेडूं म्हणलें अम्मा आनीक बरें माचंद बरयत मुतू बरें बरें तेन्ना कसो केल्लें 30 आशिल्लें 100 केलें मागीर मुगेल बुक रिलीज जाताना 100 आशिल्लें 300 जालें तेन्ना मागीर आनीक उमेद आसा विंगविंगड गणपती पळयल कुडली पळय बरो आशय जाता म्हणल्यार बरोच सूट केलें तस जावन 500 वयर जाल्लो गणपती मागीर बण्ण घालया केलो वाका म्हूण जालें केलो वाका बण्ण घाल पळय बण्णा गणपती केलो सुमार मुगेल अमेरिकांत आनी आसा ती मुगेल गणपत्यो बाई घेवन गेल्ली ती आतां थोडे तुगेले हे पळय गणपती दाखयत पळय 3 गणपती आसा पळय
भारी चंद चंद गणपती बाई. एका म्हणकी एक ना वेगवेगळे नमुने बरेल हांवें. तशींची मागीर पैठणी म्हणून एक आर्ट आसा, वय ताजे विशय एक ಸ್ವಲ್ಪ मन आयलो म्हणून ताजे हांव एक पैठणी आर्टाचे केला. तशी पैठणी तांतू एक गणपती आणि गणपती हेका डेकली तेका डेकली तशी ते आणि गणपती उपरांत उलटा जाला अशी गणपती पळय अशी बैसून अशी बैसून आसा पळय तांतू ताका वार घालतली एकली तशान वार घालतली एकली अशान तशी बरो या म्हूण बरयलें. मागीर एक ಸ್ವಲ್ಪ पोर्ट्रेट कोरया अशें. पोर्ट्रेट म्हळ्यार कुडल्याची कश्ट म्हणटा ती. पोर्ट्रेट बरयतना समज ताजे तोंड दोळे येवका हे पयर घालनी पयर बरयलेलें हांवें. एक सान चेडू तशी कालनी पयर बरयलें. तशींची एक पावसाची पळय पांयार इतली उदक पडल्या म्हणके एकली चमकल्या म्हणके तशी बरो या म्हूण दिसलें. कडेर तांतू पैकी हाजी प्रदर्शन करणे मे तुवें फुडें एक पंत केला. मागीर कसो जालें म्हणल्यार केरळाची एक सीन तशी प्रदर्शनांतू आमकां वचून थंय बैसून आमी ताजे लागीं हें करका. मंगळुरांतू आर्ट गॅलरी म्हळ्यार एकी आसूची म्हाका मेट्ट चडू जायना आनी सगळो दीस थंय बसका हे न्ही सकट वावट पळयतना कोणेय करतना दी म्हळ्यार एक 2 दिवचे. तांतूय पळय हे एक पोर्ट्रेट मी गेल्लें मंतारेंतलो तागेलें एक कार्ड हें थंय सकट पळय एक बरोवन जात तर पळय ते एक मन आमकां तृप्ती जाता अरे अड्डीना पळय येता म्हणून तशी. सो बरोच्या स्टार्ट केलें. आतांय बरयतास तूं? आतांय बरयतास. मी गेले अंतू भितरी मी गेले अनेक 2 बुक भायर हाडका अंतरदृश्टी म्हणून म्हळ्यार मी बामणान वतरी हांवें कितले वावट काडले ती आनी ताजे एक आनी खंय हांव पुराय भाशण दिवच्या गेल्ली थंयचे म्हगेले एक्सपिरियन्स वट्ट करून एक बरयलें. आनी खंय हांव एक जज जावन वता आनी थंयचे जजींगा वेळार आमकां कितले वावट जाता आनी थंयचे मॅनेजमेंट कशी बाद दिता तशी तें पुराय एक बरो काशे जाल्ले मनांत म्हणून ते आनी सकट वट्ट करून ये न्हू म्हळ्यार बाद म्हळ्यार तशी न्हय हांव सांगिल्लें ते एक तांगेले एक आश आसता म्हळ्यार फॉर एग्जाम्पल एक आमी एक चेडवाक हे फर्स्ट प्राइज दिता म्हणून एक डिसायड करचें म्हळ्यार निर्धार करचें तांगेल मनान तें तांगेल एक ट्रस्टील पुत्ता दिवका म्हूण आसता. तेन्ना आमी कशें करूं जाता बरोवन दिवचें पुराय कडेर एक समाधान कर भोवमान म्हूण तशी बरोवन घेवन समाधान करून येवचें म्हळ्यार आमकां समाधान करून येवचें आमी समाधान. तू अंकुर शिबिरांत तू चेडवांक ड्रॉइंग शिकोवच्या येताली? अंकुरांत हांवें कितले वर्स अंकुर जाल्ला तितले वर्स चेडवांक हांव शिकयलां. प्राइज स्पॉन्सर केला बण्ण घाल्ला एज ए जज जावन की एज ए टीचर जावन की पळय भरती अंकुर शिबीर केलां हांवें. आतां चेडवांनी कोणाक शिकयता गे? हांव समर कॅम्प अंतू रजे वेळार पळय वैशाखा रज आसता न्हय तेन्ना एक 4-5 वर्स केल्लें. मागीर कसो जाता गो तसो आमगेले जनाक 10 घंट्याक म्हूण सांगल्यार हांवें 9:30 येवन बसता ती 12 घंट्याक कळीत जाता म्हळ्यार 2 घंटे थंय आपोवच्या येना ती म्हाका प्रायज जाल्या म्हाका जेवका 1 घंटे भितरी चेडवाले तर बसून जेवच्या जायना अशें पुरा वावट जावच्या सूर जालें म्हणटरी हांवें नाका न्ही पोर शिकयलें म्हणून जाल्यार अर्थांचे एक 2-3 जाणां शिकयलां हांवें शिकयल्यान तूं मस्त जणांक पळय अमेरिकान गेल्ली ती हांव शिकयलें चेडवां फॅशन डिझायनिंगान तूं म्हाका सुख जालें तूं शिकयलें म्हणून गांवां येवन सांगून म्हगेले पांय 2 चमकलींची तशी
सो जाल्यार तितली मेजान सेवा करचेच पडटा जणांक केल्या हांवें. आता चंद्रमती, तुम्ही एक देसी शॉप म्हणून एक सुरू केला, हाजी बद्दल ते सांग. ताई कसं मेळटा आणि ते आरंभ करची मागशी तुगेले कसं प्रेरण कसं या म्हळ्यार कोरोनाचे टायमार ताजे वोकल फॉर लोकल्स म्हणून आणि ह्या वेळी देसी शॉपाचे अवंगल पुरा तयार करतली 700 जन चलयेची बायल मनशाची. तांगेले एफर्ट्स ते हेग्गोड म्हणचे गांवांत तशें हांव आनी म्हगेले पूत ते पळोवन ह्या चलयाल हांकां 700 जन एक सपोर्ट करता म्हळ्यार आमी मंगळूरान ना आशिल्ले ते देसी शॉप म्हण मंगळूरान ना. तांगेले कंडिशन मस्त आसा, घरा म्हणकेची ते एटमॉस्फियर दवरका, ताका शोरूम आनी जायना. तशें म्हूण आमी एक बिजेन तो विंगड एक घर घेवन तांतू तांगेले रिती तांणी येवन पुरो सांगता ती कशी म्हणून तशी करून चंद रितीर चलता आसा. थंय चलयो आसा ती आनी देसीन तो आमी खादीचे घाला. खादी म्हळ्यार कर्नाटकांत अमकाची ताजी फ्रँचायसी दिला. तशी त्यावेळी मस्त पूर जण मस्त ताका खुश पावता ते त्या सोप जेव कंचे जेव कस कस आयटम मेळते थंय सिरिधान्याचे ऑर्गॅनिक मेळटा आनी खादीचे पुरा वेरायटीज मेळटा. मागीर अवंगल खादी अवंगल ताका कैमग्गा म्हणचे मुख्य जेवण मंगळूरान तूं ह्या शाक्याक कैमग्गाची चिके हित जेवचे अंगाक तशी ताका वेर लायक आसा. कपडा कपडा म्हळ्यार ते व्हडली केकांनी पुरो जेता जाल्यार ह्या दिननित्याक जेवचे एक हे अंगाच्या करावळी प्रदेशाक मस्त लायक जाता. तशी ताका मस्त डिमांड तांचो पुरा विषय रिती तुका अवंगल मेळटा. शिवोवची ज्वेलरी मेळटा जाल्यार थंय कपड आनी चिके उणी थंय कुर्ता पायजम चुडीदार तसले न्ही पुरा आतांची चलयांक आनी कशी जेवका त्या रितीची मेळटा. ते वेरूय लायक आसता. मोहिनी, तुगे जीवन पूर्ती जायन एनके 60 वर्ष जायन तुका जाल्यार मस्त तू वावट काडला. आतां पुत्ता लायक काम जाला, तो एक इंजिनियरू MBA शिकला लायक कामार आसा. तेन्ना तुका मनान दिसना आनी पूर वावट काडलेले म्हणून जाल्यार आणके तू नुत बसची आलोचना इत्या येना तुगे मत्यान तू तेच म्हाका आरोग्य म्हळ्यार आतां आमी नुतो बसली की मागीर नुतोची भायर वच्चे जायना. असले काम असले मात्र भायर वचका. आतां आमी हें केल्ले न्ही भायर घेवन वचेत ताजी खातीर गेल्ले कडेन थंय एक असले उलना घरा बसले खाली एक टीव्ही पळय एक न्हीद काडली की ते एक आमकां सीक जाता. ताजे बदले आमकां आतां गोंयचे जाता ना गोण हें करया म्हण तशें म्हळ्यार तू आमगेला ते पळयतस पुरा बायल मनशा तू एक कान उत्तर सांगिलशी जाता. म्हळ्यार सुखारी घरकड खावन जेवन न्हिदोवन अशी बदलाक अंगा शक्ती आसतना आमच्यान कसं जाता ते कोरका म्हळ्यार एक संदेश तुगेलो तो बशा आमगेले महिला दिसाक तुगेले एक संदेश हो बारी व्हड संदेश म्हण हांव लेखता. जावं मोहिनी बारीक कुशचेल तुगेली हे स्पिरीट. मागीर गवरेका तुवें ये कोविड पिरियडार हिंदुस्तानी संगीत शिकूक आरंभ केले म्हण आयकले. साधारण संगीत शिकची जाल्यार एक 7-8 वर्स भितर शिकूक प्रमाणता त्या म्हणून नातल्या मागीर स्वर तो बैसना या प्रमाण तुका कशी जाली हे म्हाका दिशिल्ले सकडांनी पळय सूर करून भारी चंद सांगताना आयकुच्या खुशी जाता. म्हाकाय जाता हे प्रयत्न करुया म्हणून मागीर मास्टराल्या वचून सांगलें ताळो बंद जावचे वेळा आयलें हांव म्हाका ओपन करयत ताळो म्हणून. तेन्ना मास्टर म्हळ्यार प्रयत्न माडवा अम्मा म्हूण सांगत. कोण गुरू म्हाका उडपा तुकून एक मास्टर येता आशिल्लो आमगेलो. ताणें वरा एक दीस बुधवार येवन एक शिकोवन घेवन ಸ್ವಲ್ಪ भजन सांगू शिकयलें ताणें. तूं एक पॅरा सांगता. ಪುರಂದರದಾಸರ ಕೃತಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಬರುವುದೇ ಮುಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಅಚ್ಯುತಾನಂತನ ನೆನೆಯದೆ ಮುಕುತಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಬರುವುದೇ ಮುಕ್ತಿ ಮನದಲ್ಲಿ ದೃಢವಿರ
ಬೇಕು ಮನದಲ್ಲಿ ದೃಢವಿರಬೇಕು ದುಷ್ಟ ಜನರ ಸಂಗ ನೀಗಲು ಬೇಕು ಅಚ್ಯುತಾನಂತನ ನೆನೆಯಲು ಬೇಕು ಅಚ್ಯುತಾನಂತನ ನೆನೆಯಲು ಬೇಕು ಸುಮ್ಮನೆ ಬರುವುದೇ ಮುಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಅಚ್ಯುತಾನಂತನ ನೆನೆಯದೆ ಮುಕುತಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಬರುವುದೇ ಸುಮ್ಮನೆ ಬರುವುದೇ ಸುಮ್ಮನೆ ಬರುವುದೇ ಮುಕ್ತಿ. बारीला ऐकून सांगले म्हणा तुका हे संगीत शिकून जातरी आनीक एक नमनेचे म्हळ्यार भित्ते वयली एक भावना भायर घालूक आमके एक मुक्ती मुक्ती मेळटा ते म्हळ्यार भित्ते वयले कसले स्ट्रेस आसल्यार ते पुरो हगूर करू एक साधन शी तुका जाल्लेलें आसा गी आजीनी ಕೆಲವೊಬ್ಬಂತ ಆತ ದುಃಖೇನೆ ಆಯ್ಲಿ ಅವ ಅರ್ಮನಿ ಪ್ಯಾಟ್ ವಜ್ಜುಕ ಕುಣಿ ಅರ್ಮನ್ ವಜ್ಜಿತಾನ ದೊಳ ಶಿಕೋನ್ ಪಳೆತ ಬಸ್ಸೆ ಕಿತ್ಲು ಚಂದ ವಜ್ಜಿತಾಚಿ ಅವೆ ಪ್ರಾಯ ರೋಚನ್ ಹಳ್ಳಿ ಅರ್ಮನಿ ಮಳ್ಳಿ ಕೆಲವೊಬ್ಬಂತ ವಜ್ಜಿತಾನ ಆತ ದುಃಖತ ते दिवस बैसून रण्य येता रडत बैसून मागीर एक 2 दिसान अपासूर करचे तशी वज्जिता लायक कोण वाजूच्या येता सो प्रयत्न करू का मनशांत पडले प्रयत्न केला रे खंडित फल मेळटा प्रायेची एक येना मीती मिळेल ना जाल्यार एक मन येव का आणि ताजे खातीर आमी काम करू का मना येवन मात्र तशी हे म्हाका जातवय म्हणून सांगून लेखूनच खंडीत जाता आमी त्या वाटेर काम करू का म्हणटा पळय ते एक आमगेले गुरी गोल म्हणटा पळय त्या गोला खातीर आमी काम करू का ना जाल्यार जायना प्रयत्न इज मस्ट म्हणटा पळय तशें प्रयत्न करू का आमी जाता खंडीत जाता कितली प्रायज हांव सांगली पळय ಕೆಲವು ಜನಾಂಕ 65 म्हणटा नापद सांगू जायना उलोच सोर कटकड येता तशी म्हाका देवदेन शिकता शिकताच पळय लायक जालें चांग कोण सांगू येता भजन आनी पुराय राग ज्ञान ताळ ज्ञान हे पुराय हे कसनी वचून एक खंय वचून एक सभा कार्यक्रम करू का म्हळें न्हय हे स्ವಂತ तृप्ती खातीर म्हणटा पळय आत्मसंतोषा खातीर जाल्यार जाता करूंक जाता जायना म्हणलें ना प्रपंचांतू आमी प्रयत्न केला खंडीत जाता ಬಹುಶಃ हे एक व्हड संदेश महिला दिसाक म्हणून म्हाका दिसता येता म्हळ्यार प्राय मितीना कोरका म्हण दिसशिले आमी खंडीत करू शकता जाताची मनांत एक घट्ट निर्धार आसल्यार म्हळेले जावो गौरक आता चंद्रमती जवळी उद्यम आरंभ करचे बायल मनशांक कसो संदेश दिता जवळी उद्यम म्हणून खंयचे उद्यम आरंभ करका जाल्यार सुरवेक ताजे विशयाचेर चिंतन करका आत्ता ताजे मार्केट कशी ताजे आत्ता प्रस्तुत ताजे डिमांड कशी त्या पुरा आलोचन करका जवळी उद्यम करचे जाल्यार प्रस्तुत ते खंय मेळटा कशी मेळटा सुरवेक लुमसा दाखोवनूची हाडची जाल्यार कशी ते कशी मार्केट करका आत्ता कशी ताका डिमांड येतले ते पुरा आलोचन करून सुरू करूं सुरू करतना ताजे गुरी तलुपिसूं तनक आमी ताजे ಬಗ್ಗೆ चिंतन आनी साधन करका तिची मानसिक जावन ताजे विशयार दृढ जावका आनी दैहिक जावन खाली व्यारू म्हणून न्हय व्यारा ಒಟ್ಟು ಜನಾಲ್ ವಿಶ್ವಾಸ ಸಂಪಾದन करका प्रीति करका ताजोट पुराच ಒಟ್ಟು देवाल अनुग्रह जावका देवाल अनुग्रह करताची प्रामाणिक जावन आमी केल्यार खंडित देव हात धरता आमी जनाल प्रीति विश्वास व्यारू पुरा ಒಟ್ಟು ಒಟ್ಟು ಹೊರचे तशी जाल्यार निमिती जय मेळटा तशी शुभमंगळ आरंभ करताना आमी कित मस्त कष्ट आयला खाली जयाची म्हण सांगू जायना तांतो मस्त नष्ट आयला कष्ट नष्ट त्या पुरा आशिल्लेची सामान्य त्या पुरा जत्तरी कालक्रमेण आमकां यशस्सु मेळका जाल्यार आम तांतो कितले परिश्रम घाला जनाल प्रीती विश्वास घेवचे आमी कितले तांतो परिश्रम घाला म्हणचे केलता
तशीच आज मंगळूरांतू आमगेले शुभमंगळ जनप्रिय जेवच्याक आम्ही मस्त जनाल प्रीत विश्वास घेतला आणि तितलेच आम्ही साधनही केला ताक देवान आमके एक दिलेले अनुग्रह म्हणून सांगितले तशी तुम्ही कराती खंयचेय वेर सानू होड म्हणून त्या वेरांत पूर्ण प्रितीन कराती तांतू खंडित जय मेळटा तुमकां सर्वांक खंडित तुमगेले कसं तुम्ही करका म्हण लेखला की तांतू सफलत मेळो तुमकां सर्वांक जय मेळो म्हणून आश करता सर्वांक शुभमंगळ जेव म्हणून सांगता आता मोहिनी एक सेंटेन्स सारी तू आमगेले बायल मनशांक कसं संदेश दिता तुगेले जीवन एक संदेश जाल्यार तो सांग कसं सांग तेंची आमकां कितले 7 दीस कितले टाइम कष्ट काडून चंदा येरी खुशेरी दीस काडका तशी प्रजनक तशी आसका आरोग्य समज येता आमकां मनाकय खुश जाता आरोग्य समजता तशी कितले जाता तितले गोळणू चंदा येरी दीस काडका म्हणून गवरेका तू आता तुगेले 79 वर्ष प्रायरी एकलीच स्वतंत्र जावन घरांत राबता तुगेले हे एक संदर्भ बारी तू आमगेले प्राय जालेले बायल मनशांक जेवो नातले आनी काही सान प्रायर आसूनच म्हाका प्राय जाला म्हाका तेय दुखी अंग दुखी मिजन कुडवना म्हणटले पुरा बायल मनशां सेरसून तू एक कसो संदेश दिता सकट जनांक एकली रबल्या प्राय जाल्यार म्हण म्हणटाची इत्या म्हळ्यार चेडवांक एक अन्नाल घर अम्माल घर म्हणलेले एक आश आसता आनी आम्ही वचून दुवांतय राबल्यार आमगेल समाजांक कशें म्हळ्यार पूत म्हळ्यार एक अधिकार आमकां ओ मेगेल पूत पुताल घर म्हणून तेंची दुवाल घर पळय वचून राबच्याक मन आयकना कसल्या म्हळ्यार ते फुड लागून चोल ना रीत आमगेली तशें जावन दुवांक एक कुळार म्हळेल जावका जाता केन्नाय आनीक अंग दुखी थंय दुखी म्हणटाना आशिल्लें तें मांतारपण न्हय चिंतेचे विस्तार पडटना मांतारपण हे तशी सगळ्यांक आनी केन्नाय आमगे लायफ लॉंग म्हणटा पळय जीवन पर्यंत आमी आराम आसतावे सान आसतना चेडूपण व्हड जावन तशी जातरी हे आमगेले एक जिवनाचे अनुभव पुराय आसता पळय तशींच एक आमगेले मांतारपणा एक अनुभव बदल सांगता म्हळ्यार मांतारपणान तूं दुखी बिकी आसता जाल्यार ते पुरे गिळून घेवन मुखार आमगेले जीवन सुख संतोषारी दुड्डू बंगार करून दवरका म्हूण ना चेडवांक तांकां योग्य विद्याभ्यास दिवन चिली चेडू चल्या चेडू म्हूण भेदभाव ना अशी हांकां एक चिल्यांक एक मुखार हाडलेले वय जाल्यार हेंची एक आमगेले समाजाक व्हड एक प्रगती म्हणटा पळय खंडीत जाता बदल जावन हे 2022 अंतरराष्ट्रीय महिला दिसाचे ध्येय वाक्याची लिंग समानते त्या लिंग समानते आज आमकां गवरेकान सांगले चल्लो चेल्ली म्हळ्यार भेद करनाशी तांकां समान जावन आमी विद्याभ्यास गी दिवन तांकां एक तांगेल पांयार राबचेशी आमी करतरी थंय आमगेले एक कर्तव्य जालें न्हय बहुशा आमगेले आईचे 3 जन आनी श्रीमती गौरी मल्ल्या आनी श्रीमती चंद्रमती यसराव श्रीमती मोहिनी प्रभू आणि 3 जणांनी एक विभिन्न रीतीचे रीतीरी आमगेल जीएसबी महिला हांनी कितली सशक्त जावच्या साध्य आसा कितली स्वावलंबी जावच्या साध्य आसा आणि कितली स्वाभिमानी जावन तांणी जीवन करूं साध्य आसा म्हळेले एक ज्वलंत उदाहरण जावन हांनी 3 जण आज हांगा तुमचे मुखार प्रस्तुत जाल्यांची तशी आमगेले सर्व कोंकणी बांधवांक तांतूय विशेष जावन आमगेले महिला वीक्षकांक आमगेले विश्व कसं अंतरराष्ट्रीय महिला दिसाचे परत शुभाशय सांगताची तुम्ही हांगा येवन भाग घेतील का तरी तुमकां 3 जणांकय धन्यवाद सांगताची आमगेले कार्यक्रम हांगा अखेर करताची नमस्कार.